सहस्त्रलिंग हे तीर्थक्षेत्र कर्नाटक राज्यातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सिरसी तालुक्यात सावन सुमार 14 किलोमीटर शालमला न्हंयचेर आसा। या न्हंयत हजारांनी शिवलिंग फातराचेर कोतरायिल्ले आसा। महाशिवरात्रे दिसा या सुवातेर हजारांनी भक्त शिवलिंगाची पूजा करतात। पळयात सहस्त्रलिंग तीर्थक्षेत्राचो खासा रिपोर्ट। सहस्त्रलिंग हे तीर्थक्षेत्र कर्नाटक राज्यातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातल्या सिरसी तालुक्यासावन सुमार 14 किलोमीटर शालमला न्हंयचेर आसा। ह्या न्हंयत हजारांनी शिवलिंग फातराचेर कोतरायिल्ले आसा। ताका लागून ह्या तीर्थक्षेत्राक सहस्त्रलिंग अशें नांव पडलें। हे तीर्थक्षेत्राक हजारांनी वर्सांचो इतिहास आसा। द्वापर युगात कौरव आनी पांडवां मदीं कुरुक्षेत्राक युद्ध सोंपल्या उपरांत श्रीकृष्णान पांडवाक राजसूय यज्ञा खातीर पुष्पमृग हाडपाक सांगिल्लें। तेन्ना भिमान ह्या सुवातेर हनुमानाचे केस उडयल्ले अशी दंतकथा आसा। केस पडला थंय शिवलिंग, नंदीची पाशाणी फातराची प्रतिमा तयार जायत रावली अशी काणी सहस्त्रलिंग तीर्थक्षेत्राची आसा। महाशिवरात्रे दिसा ह्या सुवातेर हजारांनी भक्त शिवलिंगाची पूजा करून देवाचो आशीर्वाद घेता। आम्ही सद्याक कर्नाटकांतल्या सिरसी ह्या गांवांतल्यान सिरसी भागांतल्यान जो एक न्हंय आसा त्या सहस्त्रलिंग ह्या नदीचेर आसा। ह्या नदीक बरीचशी लिंगां आमकां दिसता। नंदी आसा, महादेवाची बरेचशा तळपाचेर लिंग आसा। ही लिंगां हजारो वर्सांच्या काडिगेतून पावसाच्या जोराचेर अर्दी मोडल्यात, तुटल्यात आनी कांय लिंगां अजून टाट मानेन तशीच आसा। लोक श्रद्धेन येता, पांय पडटा आनी देवाक महादेवा कडेन मागता की सगळ्यांक आशिर्वाद दिवन बरो मेळपाक। अशा ह्या न्हंयेंत असंख्य लिंगां, असंख्य नंदी, असंख्य तरेची कोरीव काम केल्ल्या फातराचेर, पाशाणी फातराचेर आमकां पळोवंक मेळटा। ही सहस्त्रलिंगां सिरसी कर्नाटकांतल्या सिरसी ह्या गांवांतल्या सहस्त्रलिंग ह्या जाग्यार मेळटा। गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कोमरपंत।